मंगळारा कोलवा वाठारांत मिनी पिकअप आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत गंभीर जखमी जाल्ल्या कॅलिटस बरेटो ह्या चल्याक उपचारा वेळार जीएमसीन मरण आयलें। ह्या प्रकरणांत मिनी पिकअप चलोवपी जॉकी डिसिल्वा हांच्या आड गुन्यांव नोंद केला। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। 1 जानेवारी ते 4 एप्रिल ह्या 95 दिसांनी 65 लोकांक रस्तो अपघातांत मरण आयिल्लें आसा। ही एक गंभीर गजाल आसा आनी हाचेर सरकारान बेगोबेग उपाय येवजण काडपाची गरज आसा। मंगळारा कोलवा हांगा जीप आनी बायक हाच्या मदीं जाल्ल्या अपघातांत 21 वर्सांचो कॅलिटस बरेटो गंभीररित्या जखमी जालो। ताका गोमेको उपचारा खातीर व्हेलो, थंय उपचार चालू आसतना ताका मरण आयलें। ह्या प्रकरणी कोलवा पुलिसांनी जीप चालक जॉकी डिसिल्वा हाचेर गुन्हो दाखल केल्लो आसा। 1 जानेवारी 2024 ते 4 एप्रिल ह्या 95 दिसाच्या कालावधीक राज्यांत वट्ट 65 अपघातांत लोकांक मरण आयिल्लें आसा। म्हणजे प्रत्येक 1.5 दिसाक एकलो रस्ता अपघातांत मरण येता। ही एक खूब गंभीर गजाल आसा आनी हाचेर उपाय योजना तातडीन काडपाची गरज आसा। वेगवेगळ्या अपघातांत 65 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकरेकार।